क्रिस्त मोगचनु हंगा कोरिंगरा दुसरे पत्र पाऊलान बरयल्ले कोरिंगराच्या पत्रांत दुसरे पत्र तांतू अध्याय 4 आणि तांतू वाक्य 16 सांगता भावार्थान जीवनचे म्हळ्यार कितें भावार्थान जीवचे म्हळ्यार भावार्थ म्हळ्यार काले भावार्थ म्हळ्यार देवाक संबंध जालो तो दुसऱ्यांचेर खंयच्याय देव खंयच्या संवसारांत एकलो नीज देव सोडून दुसरे कोणी देव आसा जाल्यार ते परा फेक ते परा तांकां वॅल्यू ना भावार्थ म्हळ्यार देवाक संबंध जालो आब्राम भावार्थ असो बापाय म्हणटा कित्याक आब्राम देवाक खाल जावन चल्लो मात्र न्हय देव बिरादीन चल्लो मात्र न्हय तो भावार्थान चल्लो देखून ताच्या एकल्याच पुता इजाकाक ताणें बली भेटूंक ताणें इन्कार करूं ना कित्याक ताका गुप्त आसलें आपणाचो देव कितें आमकां पाड या वायट करना पूण देवा सांगिल्ल्या उतराक ताच्या पुताक इसाकाक बली भेटूंक ताणें देवान फरमायतना पूण ताणें नेकार करूं ना तो कुशेन ओपलो पूण ताका गच्च जालें कितें जावचें ना म्हाका देवान दिल्ल्या एकच पूत म्हळ्यार ताका 99 प्रायेचेर ताका जाल्ले भुरगो इजाक पूण ताका देवाचेर 100% होप आसलो फेथ आसलो कितें जावचें ना कित्याक देव म्हज्या पक्षान आसा कांय जावंक सोडचें ना देखून तो ओपलो आनी ताणें करूंक सॅक्रिफायस करून तो एग्री जालो पूण देवाच्या काणें केलें देवदूतान येवन काणें केलें ताका दिवशी मारूंक सोडूं ना ताका बली भेटूंक सोडूं ना देखून तो ताचे फेथ ताका म्हणटा आब्राम सो फेथ आब्राम इज द फादर ऑफ फेथ सो देखून भावार्थान जीवनचें म्हळ्यार सदांच आमी देवाचेर विश्वासान रावचें सदांच एक घडी भर न्हय एक मिनट न्हय सदांच खंयचेय कश्ट अनवार कसलेय बेबिरान या कसलेय आमचे थंय खरांदाय आमकां खंत बेजाराय आसा जाल्यार सगळें देवाचेर सोडचें आनी आमी पातेनेर जेवचें एकच आमकां देवान सांगलां सगळें तुमचें कंतुस्को तुमी सोडा आनी मुजेर सोडा आनी तुमकां कांय मेळटा तुमकां जैत मेळटा cast all your anxiety upon us and he will take care of this देखून आमचे कसले आमकां आसा जाल्यार आमचे थंय गुणेपण काले बेबिरात आसा जाल्यार आमी देवाचेर सोडीचे तो तें पळयता देखून तो एकलोच दुसऱ्या कोणाचेर तूं पाटेन या विश्वास दवरता जाल्यार ताका भावार्थ म्हणा भावार्थ म्हळ्यार देवाक संबंद जालो देखून आमचे सगळे